सर दोन विषय सर या दिसांनी ते पण तू उशीर काढलो आणि महाग कोणात पडला ते म्हणटा सांग. सर ह्या दिसांनी बीजेपी म्हणलेले अशें न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट जालेलो आसा रामू तुमचें स्टेटमेंट येयलेलें आसा तितून सो हाव डू यू सी दॅट नाव आतां तुमची शक्यता आसा घरान येवपाची पडटली. हांव तसो दुसऱ्याच्या घरात खंय गेल्लो ना. ओके हांव मातसो शिंगा आपटली म्हणून मातसो दारा भायर आसलो इतलेंच. पण आता भितून आसा तुमी पळय आतां खंय आसा हांव. हां आतां सेक्रेटरीएट आसा हे पळय नवे प्रदेशाध्यक्ष येयलो आता नवे नवो कार्यकर्ते परत active प्रदेशाध्यक्ष हो आमचो बरो इश्ट. म्हजे बरोबर काम केलां आमी एका टिमीन काम केलां जिवा भावाचो मित्र त्यामुळे तो जालो आतां आमकां खोस जाली त्यामुळे हांव ताका विश करपाक गेल्लो. इतल्या पलीकडे कांय बट तुमी भितर येवपाक तुम्ही ताणें ठरोवचें न्ही. हां जी जे कोण चलयतात पार्टी ताणें ठरोवंक जाय. कळ्ळें पण तुमी रेडी आसा टायम विल डिसायड असलें सांगप नासता रे सगळें कळून समजलें लागता. सर पुढे आता तुम्ही मांद्रेचे काम कसे करला आमदारचे परफॉर्मन्स कसे करता आमदाराचे परफॉर्मन्स कसे करता मांद्रे तुम्ही एका मांद्राच्या आमदाराच्या परफॉर्मन्साचेर उलयणारो हांव कोण जेणे ताका निवडून दिला ताणें पळोवप न्ही तें ताणें उलोवप. तुम्ही वोटरूच न्हू त्यांचे हांवें काय ताका मत घालूंक नासता. पण असं लोकांनी लोक खुशा थंय हां? लोक खुशा ते तुमकां मेळ्यात सगळे लोक मेळटात. लोक म्हाका मेळत आसतात आनी लोक म्हाका मेळ्ळे म्हणजे बरेच म्हजे रायवल कॅन्डिडेटाचे म्हजे कडेन सांगपाक तशें कोणाक हें नासता. सो तुमचो इलेक्शनाक आमदार बी चेंज जातलो बरो मित्र तो सगळे मित्र न्ही रे. रायवल कॅन्डिडेट नाही कॅन्डिडेट रायवल फुडल्या इलेक्शनाक आमदार बी चेंज जावपाची शक्यता आहा थंय. मांद्रे गेली 2 टर्म 5-5 वर्सांनीच बदलता. हां 2 फावटी बदलले. सो आता शक्यता आसा म्हणटा. Partikar sir, how do you see the law and order situation? Because one time you also were the CM of the state. कशें दिसता तुमकां? यू आर स्पीकिंग अबाउट द स्टेट एज अ होल. या म्हाका सांग सगळ्यो बातम्यो तुमी आमकां पुरयता आनी म्हजे कडल्यान कितें विचारता. तुम्ही कशे पळयता काय म्हणटा एज ऑफ नाव आय एम जस्ट अ टीचर. हांव म्हजे एड्युकेशनल कॅम्पस आसा तें सांबाळटा आनी त्यामुळे तातूंतलें कितें आसा तें विचारा मरे. मांद्रेन कशें आसा इन्सिडेंट जाले तुम्ही हे आतां इलिगल पॅराग्लायडींग आनी चड मांद्रेचे इन्सिडेंटाचेर चड दूख भोगता अशें जावंक जायना आसलें अशें केन्नाच जावंक नासलें. अशें आतां कशें जाता बिकॉज ऑफ मांद्रे इलिगलिटीज वाडल्या म्हणून अशें जाता म्हणटा. जालें न्ही. आनी कितें Sir, now future will be your teacher only. तुम्ही परत हे पळय टीचर म्हणून जर विचारशीत जाल्यार हांव जेन्ना वन्स अ टीचर ऑलवेज अ टीचर टील माय लास्ट ब्रेथ आय विल बी अ टीचर. आय मे नॉट बी टीचिंग रेग्युलरली बट आय एम इन दॅट फील्ड. But what about politician? Once a politician, always a politician. Yes, obviously.